गोंयांतल्या गृह आधार येवजणेंत व्हड घोटाळो उक्तो जाला। सरकारी नोकरेंत आसतना लेगीत ह्या येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या शेकड्यांनी लावार्थ्यांकडल्यान आतां कोटी रुपया वसूल करपाची म्हायती मुखार आयला। पळयात पुराय बातमी। गृह आधार येवजणेचो गैरवापराची केस गोंयांत उजवाडाक आयल्या। सरकारी नोकरेंत आसतना लेगीत हे येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या 304 लावार्थ्यांकडल्यान आतां मेरेन सुमार 1.6 कोटी रुपया वसूल जाल्यात। बायलां आनी बाल कल्याण खात्याचे संचालक ज्योती देसाय हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण ही कारवाय चालू आसा आनी आनीक प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा। गृह आधार येवजणे खाला 3 लाख रुपया परस उण्या वर्सुकी उत्पन्नाच्या बायलांक म्हयन्याक 1,500 रुपया अर्थीक मजत दितात। पूण 2019 वर्सा सावन सरकारी नोकरी करपी वा घोव सरकारी सेवेत आशिल्ल्या बायलांक हे येवजणेंतल्यान वगळायल्यात। तरी लेगीत जायते अपात्र लावार्थी ही येवजण घेतात अशें दिसून आयले। खात्यान केल्ल्या सर्वेक्षणात अशे तरेचे 3,000 परस चड प्रकरणां सापडल्यात। हाचे उपरांत संबंधितांक नोटीस धाडून कागदपत्रांची खात्री करून आतां वसुली प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यान चालू आसा। मजगती ह्या प्रकरणात आनीक कितल्या लोकांआड कारवाय जातली हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।